नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर आणि आयचो जागोर आमी घेतात सरळ सरळ राजकारणाचेर इलेक्शनाचेर विधानसभेची जी वेंचणूक जावपाची आसा त्या संदर्भांतल्यान अशी तरेची एक हवा चलताली की सरकार काँग्रेसीचें सरकार विधानसभा बेगीन विसर्जीत करून इलेक्शनाक वचपाक सोदता पूण मदीं तें डिसिजन घुंवलें आनी अशे तरेचें हें जालें की ना आतां इमिजिएट विधानसभा विसर्जीत जावची ना घडये ती आपलो कार्यकाळ पूर्ण करतली। ह्या संदर्भांतल्यान चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा 3 मानेस्त आसात। तातूंतले पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे आनी आदले वास्कोचे आमदार राजेंद्र आर्लेकार। दुसरे आमचे कडेन आसात काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे आनी आदले उपमुख्यमंत्री त्याचबरोबर भारताचे केंद्रीय राज्यमंत्री कायदो मंत्री आशिल्ले ते एडवोकेट रमाकांत खलप आणि तिसरे आमचे बरोबर आसात गोंयचे एक वरिष्ठ पत्रकार फाटली 35 वर्सां राजकीय पत्रकारिता करतात आणि खास करून नवप्रभातल्यान अभिमन्यू व चक्रव्यूह हो जो स्तंभ आसा त्या स्तंभांतल्यान राजकीय लिखाण करत आयल्यात ते गुरुदास सावर। तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार आणि भाई आमी तुमचे कडल्यान सुरू करूया। पळोवपाक अशें दिसता की काँग्रेस भिल्या कारण एक तेंपार CLPन डिसिजन घेतिल्लें की आमी बेगोबेग ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर पर्यंत विधानसभा विसर्जीत करतले आनी बेगीन इलेक्शनाक वतले पूण अशे तरेचें दिसलें की अण्णा हजारेचें आंदोलन आयलें मागीर इल्लिगल मायनिंगाचो इश्यू आयलो आनी खंय तरी तुमी मारतें घेतलें आनी मागीर पयर मुख्यमंत्र्यान सांगलें कांय भिनाकात इतली बेगीन कांय जावचें ना आनी जाय जाल्यार आपूण आनी एक बजेट पसून प्रेजेंट करन अशी इतली भिवपा सारकी आनी विधानसभा विसर्जीत करनासतना रावपा सारकी अशी कितें परिस्थिती। तुम्ही सुरवातीकच सांगले की जागोरान तुम्ही राजकारणाचो विषय घेतात आणि राजकारण म्हणजे केन्ना अशें सरळ मार्गान केन्ना गेलें ना। राजकारण सदांच अशें बरें घुंवता चारय वाटेन। काँग्रेस पक्षान कांय लोक अशे आसत अजुनूय आसत की ते म्हणटात फाल्यां इलेक्शन करुया। थोड्यांक एकदम उमेद जाल्या फाल्यां लढाई करुया इलेक्शनाक आनी आमी जिखून येतले। थोड्यांक दिसता कित्याक टर्म आमी काबार करची जावं न्ही सोंपनी वर्सां सोंपनी। आनी थर्ड असो विचार असो आसा की शेवटी इलेक्शनची तारीख थारायतलो कोण? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन फुडल्या वर्सा भारतान जवळ 6 राज्यांनी इलेक्शन जातले भितर गोंय आसा आनी असो विचारसरणी थंय चल्ल्या इलेक्शन कमिशनान की एकूच तारीख सगळ्या राज्यांनी धरची इलेक्शनाक। म्हणजे कांय ठिकाणी 2 तारखो 2 फावटी 3 हप्त्यांनी 3 इन्स्टॉलमेंट जशें राज्यां मोठे तशें जातलें पण पयली तारीख जी आसा ती सगळे कडेन कॉमन आसची अशें तांच्यान थारलां। तर ती तारीख खंयची आसची अशें आमच्या कडेन ती विचारणा जाल्ली आसा आनी आमकां अशें दिसता काँग्रेसीक कशें दिसता की फाल्यां जानेवारी म्हयनो डिसेंबर जानेवारी म्हयनो हो टुरिजमचो म्हयनो गोव्यान। पर्यटक मोठ्या संख्येन हांगा येतात आनी सगळेच जाण त्या वेवसायान गुंतलेले उरतात। नोव्हेंबरान इफ्फी येता बरेचशे कलाकार भितर लोक भितर बिजी उरतात। फेब्रुवारी म्हयनो हो असो एकच असो दिसता आमकां की इलेक्शनाक एक बरो आसा म्हणून तर हरकत ना फेब्रुवारीन आमी घेतले जाल्यार कारण मार्चान परच्यो भुरग्यांच्यो एग्जामी जातल्यो आनी एप्रील मे म्हणजे हॉलिडे सिजन परतो गरमी। फेब्रुवारी एक उत्कृश्ट अशें दिसता। हांवें असो एक भुमिका मांडल्या की हे आज घेवचें की फाल्यां घेवचें हें करूं नये। आमी इलेक्शन कमिशनाक सांगचें की बाबा हें चड जालें आतां स्पेक्युलेशन जें आसा हें योग्य न्ही। आरोप जातले जे सत्तेर जे आसा तांचेर अनेक प्रकारचे आरोप हे येत रावतात। सत्तेर ना तांकां ते आरोप करपाक सोंपें जाता आनी ते जेन्ना आपूण सत्तेर येतात तेन्ना तांची अशीच हालत जाता हें आमी देशभर आमी पळयतात। तेन्ना इलेक्शनाची एकूच तारीख आपल्या इलेक्शन कमिशनान आनी सगळ्या राजकीय पक्षांनी थारावची एक तारीख वर्सांतल्यान एक दीस फिक्स करचो जसो अमेरिकेन नोव्हेंबर 4 नोव्हेंबर कितें असो दीस आसा तो सगळीं इलेक्शनां त्या दिसा जातात असो एक दीस धरचो सगळ्या जनतेक कळटा हे अमके तारखेसा इलेक्शन जातलें आमी रेडी रावचें म्हणून असो एक विचार आमी मांडला त्या ठिकाणी मांडला। त्यामुळे आमी भिल्यान वगैरे ही गोष्ट काय अर्थ ना भितर। ओके काँग्रेस म्हणटा भिलीना आर्लेकार बाब पयर विधानसभेवर मुख्यमंत्र्यान उलयतना सांगलें की त्या वटच्यातल्यान ऑपोजिशनाचे लोक मातशे भिल्यात की विधानसभा सोंपतली आनी फाल्यां हांव विधानसभा बरखास्त करतलो तशें कांय जावचें ना म्हणून खऱ्यांनीच भिल्या तुमी? आमकां भिवपाचो प्रश्नच येना। आमी राजकीय पक्ष आशिल्ल्या कारणान इलेक्शन ही जातली हें आमकां खबरच आसा न्ही। विधानसभेची 5 वर्साचो कार्यकाल जो आसा तांचो तो तांणी पूर्ण करचो अशें आमकांय दिसतालें आनी पूण आमी हाजो अर्थ 5 वर्सां जाय मेरेन रावले तयारी करपाक असोय ताजो अर्थ नाशिल्लो। आमी आमची विधानसभेची तयारी जी आसा ती सदांच्या प्रमाण पयलीं पासून सुरू केल्ली आसा। हाजो अर्थ अशें न्ही की आमी भिवन आतां इलेक्शन फाल्यां सकाळीं जातलें आनी 1-2 दिसांनी जातलें अशें स्पेक्युलेशन आमी केल्लें आसा अशें न्ही। आमकां दिसता की आत्ताचें जें सरकार आसा ह्या सरकाराच्या भितरच कॉन्ट्राडिक्शन्स इतलीं वाडिल्लीं आसात
की ते ह्या सगळ्या कन्फ्युजनान केन्ना तरी वचून डिझोल्युशन करतले अशें दिसता आणि त्या कॉन्ट्रॅडिक्शना खातीर हें सरकार आपुणूच कोसळटलें, विधानसभा भंग जातली, निवडणुको बेगीन हाडपाचो प्रयत्न करतलें, हें सगळें आसूं शकता. पूण आमकां अशें दिसता अजुनूय की ह्या सरकारान आपलो कार्यकाळ पूर्ण करपा कडेच वचचें. कित्या खातीर की ताका लागून ह्या सरकाराच्यो ज्यो आनीक कितें भानगडी आसात पळय त्यो दिसान दीस भायर सरत रावतल्यो. आयज आमी पळयल्ले आसा त्यो कितें फाटल्या 4-4.5 वर्सांनी जितल्यो भानगडी भायर सरिल्ल्यो आसात तितल्यो हाजे पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लें. आनी म्हणून सरकारान जर आपलो कार्यकाळ पूर्ण करप 5 वर्सांचें करीत जाल्यार आनिकूय चड लोकांक वाव मेळटलो. लोकांच्या समोर आनिकूय भानगडी येतले, घोटाळे येतले, स्कॅम्स येतले आनी लोकांचें मत हें ह्या सरकार विरोधांतलें पक्कें जातलें अशी आमची भावना आसा भितर. हांव मातशें उलोवंक 1 मिनीट. एकच मिनीट हांव सावळाचें मत घेता आनी मागीर हाजेर आमी भाई हें करया. सावळ तुका कितें दिसता ह्या सगळ्या हातूंत भितर? कारण एक पत्रकार ह्या नदरेन एक वेगळ्या नदरेन ह्या गजाली कडेन पळयता. कित्या खातीर हे पयलीं वता म्हणटाले आनी आतां कित्या खातीर ना म्हणटात? न्ही, जे सगळे जे राजकीय पक्ष आहात पळय आमचे गोव्यांतले म्हण किंवा नॅशनल लेवलचे, हांकां आपलो फायदो पळोवचो आसता. गोव्यांत एक अशें हें आसलें की आदलेंच इलेक्शन जाल्लें, पंचायती इलेक्शन जालें आनी रोखडेंच मागीर विधानसभेचें आयिल्लें. आनी पंचायती इलेक्शनाक जे उमेदवार रावतात ते सगळ्या पक्षांचे आसता. एकाच पक्षा मदीं वेगवेगळे रावता आनी जो उमेदवार आसता किंवा आमदार आसता तो कोणाक सपोर्ट करना म्हूण ताका मागीर तिडक आसता आनी तो मागीर काम करना. त्या खातीर एक हें केल्लें की फेब्रुवारीन किंवा मार्चान इलेक्शन घेवचें विधानसभेचें आनी मागीर मे म्हयन्यान हाजें जातलें पंचायतीचें. पण जेन्ना हो विशय जावन CLP विशय जाला पळय तेन्ना तांणी थरयलें की विधानसभा बरखास्त करून बेगीन घेवया म्हणून. तेन्ना हांव एका मंत्र्याक मेळ्ळो, काँग्रेसच्या मंत्र्याक मेळ्ळो. तो म्हाका गुजरात तुका पिशें लागला काय म्हणपाक लागलो. हांगा सगळे लोक जोडपाक लागल्यात आनी जर विधानसभा बरखास्त केली तर जोड बंद जातली मग आनी 4 महिने. त्या खातीर म्हाका कोण काय बरखास्त करपाचें ना, जुनात इलेक्शन जातलें म्हणून. आनी आतां जें सद्या चल्लां पळय म्हाका तशें दिसता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की तें इलेक्शन जुनात जातलें म्हणून. सावळ बाबान जें सांगलें पळय तें एब्सोल्युटली करेक्ट आसा की हांगासरल्या 5 वर्सांतलो काळ समजा 6 म्हयन्यांनी कमी केलो जाल्यार तितल्या 6 म्हयन्याची जोड कमी जाली ना आमची. हांव हो विशय तांच्या तकलेन आसा. हांव सावळ बाबांक एक विनंती करीन, तुमी एक ज्येश्ठ पत्रकार आसात, जबाबदार पत्रकार आसात आनी जर एखादो असो मिनिस्टर सांगता जोड चल्ल्या आमी मंत्री पयशे करतात म्हणून तांकां एक्सपोज करपाचें काम जावंक जाय आशिल्लें. शेवटी जबाबदारी आमची सगळ्यांचीच आसा. करप्शन आमी काबार करूंक जाय. कशें करतले? म्हाका खबर आसा अमको करप्शन करता म्हणून किंवा एकटो सांगता हांव करता आनी 6 म्हयने बेगीन जाल्यार म्हजें पोट कशें भरतलें काय म्हणून. त्या वेळार त्या मनशाक खंय तरी आमी एक्सपोज करपाक जाय. ते पळय तुमी विचार करा ह्या गोश्टीचेर. न्ही, कांय गोश्टी अश्यो आसता. दुसऱ्यो गोश्टी हांव तांचे घेता. ताणें सांगलें की काँग्रेस पक्षान कॉन्ट्रडिक्शन आसा म्हणून. आतां आमचे हार्लेकर बाबांक हांव रिक्वेस्ट करीन की तुमच्या पक्षान जरा भितर नजर मारा. श्रीपाद नायकाच्यो परवाच्यो वाडदिसाच्यो जायराती आमी वाचल्यो, गोंयचो फुडलो मुख्यमंत्री म्हणून. आनी तुमचो परिकार जो आसा तो आपूण फाल्यां जातलो तो सरळ तोंडान सांगता फुडलो चीफ मिनिस्टर हांव आसा तेन्ना तुमी आतां सद्या कांय करूं नाका, मागीर धरून उलया. आनी दिल्लीभर जे कॉन्ट्रडिक्शन तांचे दिश्टी पडटा. सुषमा स्वराज की जेटले, अडवाणी की आमचे गुजरातचे मोदी, हे सगळं ते चालू आसा. बीजेपीची काँग्रेस जाली म्हणटा. बीजेपी काँग्रेस जाल्ली अशें न्ही. बीजेपीची अंतर्गत परिस्थिती इतली वायट आसा. गोंयांत पळय न्ही, आमदार टिकना तेजे कडेन कोण येता? कोणूच टिकना. सगळे पळपाक लागल्यात सोडून. आतां काँग्रेसीन कांय जाणांक 1-2 जाणांक भितरान घेतल्यात आनी फुडें कितें जातलें म्हाका खबर ना. तर हें कॉन्ट्रडिक्शन. दुसरें हांव कितें म्हणन की एक पात्र तेंचे कडेन हांव एग्री जाता की शक्यतो टर्म फूल जावं न्ही. जितली कुलंगडी जर खरीच जर कुलंगडी ह्या सरकारान जर आसत सरुनी भायर, कळटा कितें तरी सांगपाक सोदता. जर आसत तर सरुनी भायर. न्ही, हांव कितें सांगतालो तुमी म्हटलें पांग रून घालचें अशें म्हणना हांव की गोव्यांक फुडलें सरकार जें आसा तें काँग्रेसचें पण आजच्या पेक्षा जास्त बरें सरकार येवचें ह्या मताचो हांव आसा. आमचे ज्येष्ठ नेते श्रीपाद नायक हांच्या वाडदिवसाच्यो जायराती ज्यो तुमी म्हणटात की भावी मुख्यमंत्री म्हणून अश्यो जायराती येवंक नाशिल्ल्यो. कोणे तरी एकट्यान एक लेख बरयलो, ताका दिसता कितें दिसता तें, हाका दिसता ताका दिसता ताणें कितें तरी बरयल्लें आसा. ताच्या बद्दल आमचें कांय म्हणणें ना. आमकां भारतीय जनता पार्टीक आमी आज अमको भावी मुख्यमंत्री ताका अशें आजुनूय कोणाकच बोट दाखयल्लें ना. तें आमी ठरयतले. आमचे दोनूय नेते सक्षम आसात. माजी मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री जावचो काय नवो मुख्यमंत्री जावचो? आमचे दोगूय नेते जे आसात हे दोगूय नेते मनोहर पर्रीकर आणि श्रीपाद नायक दोगूय कॉम्पिटंट आसात अशें आमचें मत आसा. मुद्दो आमचो हांगासरलो जो आसा आयचो तो इलेक्शनाचो आसा. नाही तुम्ही कॉन्ट्रडिक्शनची खबर उलयले इलेक्शन. हांव कितें म्हणटा, इलेक्शन आमची इच्छा आसा की इलेक्शनाची 5 वर्सां निवडणुकीची तांकां निवडून दिल्ली ती पूर्ण करची हांच्यांनी म्हणून. पूण ही जर पूर्ण जायनात न्ही
जाल्यार ताचें कारण कितें आसतलें तरी कॉन्ट्रॅडिक्शन्स आसात अशें म्हजें म्हणणें आसा आनी ह्या कॉन्ट्रॅडिक्शना खातीरच आमकां दिसता की कदाचित हें सरकार वचत काय कितें बेगीन तांचे केंद्रीय नेते आसात ते तांकां मदींच म्हणटाले बाबा देंव सकल मतभेद म्हणून आसता पळय ते सगळ्या पक्षांनी आसात आता भाईन म्हटलें की जर एखादो मंत्री सांगता आसत जोड आसा म्हणून तरी हें एक्सपोज करपाक जाय पण भाई जेन्ना आमी कांय गोश्टी जेन्ना आमी मेजा पासून उलयतात पळय बरोबर तेव्हा त्यो वैयक्तीक असतात आणि तांणी म्हटलें म्हणून ताजे आमी पुरावे कांय ना न्ही आमकां सगळ्या गोंयांक खबर आहा कितें चल्लां तें पण खंय तूं कोणाक हात बोट दाखोवंक शकना त्यामुळे करप्शन जरी आमी म्हटलें आसत सगळ्यांक खबर आहा की जॉबा खातीर पयशे घेतात आनी कितें करतात आता याच काँग्रेस पक्षान लोकायुक्त आयल्याशिवाय जावचेंय बी ना. लोकायुक्त आता बिल तर पास केलें याच सरकारान काँग्रेस सरकारानच केलें न्ही ते फुडें हाडून तुमची बिल कुशीक उडोवन दुसरी काडली. हांवें जें दिल्लें बिल तें कुशीक दवरून तें केलें कारण कितें केलें भितर शेवटी थंय एकमत जावचो प्रयत्न जाला आनी भाजपान सांगलें की ना तें 2003 सालचें बिल बरें आसा काँग्रेसान सांगलें हय तुका तें दिसता जाल्यार तें आमी हाडुया आनी पास ते केलें. अशें बिल भाजपाचें पासूच आसलें न्ही. केल्लें न्ही तें तें बिल भाजपाचें न्ही सांग आयकून घ्या नाही, भाजपच्या कालावधीन तें बिल विधानसभेन पावलें बरोबर केंद्र सरकारान ड्राफ्ट मॉडेल बिल्स हां ऑन लोकपाल लोक आयुक्त कळ्ळें, तो दिलो, तो धाडून दिले गेलो. ना भाई हांगा मातशें आमी विशया कडल्यान डायवर्ट जाल्यात म्हाका एक सांगात की आमी बेजिकली उलयतात की असेंब्लीची पयली डिजॉल्व जावची काय मागीर डिजॉल्व जावची आनी तातूंत भितर तुमचो विशय आयलो तो म्हणजे मुख्यमंत्री कोण आनी कितें हें तें तांचे सद्याक तरी अशें तशें आसा ते दोनूच आसात हय. तुमचो उबो रावता तो प्रत्येक आमदार मुख्यमंत्री जावपाक सोदता अशी काँग्रेसीची परिस्थिती हे आहा. पोटेन्शियल आमचे Potential आसा. आमच्या काँग्रेसीत एका परस एक चड असे सक्षम नेते आसात सो हो काँग्रेसीचे त्याचा अर्थ. सगळे आमदार तांचे काय दोनूच हो मुख्यमंत्री त्याचा जावपाक अर्थ लायकीचे. तांचे आणि फक्त दोनूच. ताणे कितें केला एक नेतो खरें म्हणजे डेमोक्रेसीचो अर्थ समजूंक जर जाय न्ही आमी तर काँग्रेस पक्षा कडेन पळोवचें आनी तांच्या पक्षा कडेन पळोवचें थंय कितें आदेश अमको नेतो आनी दुसरे जाप काडपाची ना कोणें ना अशी चुकीची समजूत चुकी आसा. समजूत न्ही, खरी समजूत. अशें अजिबात आमच्याकडे हो असो आसना. आदेश येता. अशें जर आशिल्लें आनी काँग्रेसीन आमचे कडेन कितें जाता? एक आसता आमचे कडेन एखाद्या मुद्द्याचेर मतभेद आसूं शकतात आमी हांगासर वता आसतना ह्या आसातच रस्त्यान न्ही. वचप न्ही ह्या रस्त्यान वचप काय ह्या रस्त्यान वचप हाजे बद्दल आमच्या मनान हें आसूं शकता हाका दिसता तशें म्हाका दिसता अशें बी कळ्ळें, न्ही. तो मुद्दो पूण थंय वचप हाजे बद्दल मतभेद ना आमचे कडेन मतभेद आसात पण मनभेद ना आमचे वा, असं शब्दप्रयोग नेते खूप बी बरो आसात. केलो. शब्दप्रयोग बरो नेते केलो. जे आसात पळय ते मतभेद आणि आमचे- मनभेद म्हणून. मतभेद हे डिस्कशनान केन्नाय येऊ शकतात न्ही पूण उठ्ठगत आमी सगळे एक आसात अशा पद्दतीन ताका लागून ताजे बद्दल एक वेगळी भूमिका तांकां तशें इतलेंच दिसलें विचारतालो तशें. की म्हजो मुद्दो आशिल्लो की तो एक न्ही. नेतो आणि आदेश म्हणटा म्हजो पळय. मुद्दो आशिल्लो तो इतलोच तो मुद्द्याचेर आमी हें करया आनी मागीर आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया की मतभेद म्हणत मनभेद म्हणत कितें आसूं दी पूण अशे तरेन तुमच्या हातूंत भितर काँग्रेसी भितर हें जावपाक लागलां की तातूंतले थोडी लोकांक हो चीफ मिनिस्टर वचून आपूण केन्ना जायन काय जायना म्हणून ते बेगीन डिझोल्युशनाक या म्हणटात आनी थोड्यांक बाबा आसा आपल्याली हे सगळे कार्यकाळ पूर्ण जावं अशी थोडी आमच्याकडे जे ताका लागून हे आमदार सगळे आसात, हालता आमच्याकडे मंत्री आमदार जे आसात पळय साहजिकच आपले मतप्रदर्शन ते करतात थोड्यांक बेगीन करा अशें कोण सांगिना बेगीन करुया असो प्रश्न चिन्ह न्ही विचारतात कांय जाणांक मुख्यमंत्री जावपाची घाई घाई लागल्या. कितें ताका आसलें लागून शेवटी लोकशाही न्ही अनेकांक दिसता की आपण पोटेन्शियल आसा म्हणून म्हाका दिसता हांव जावंक शकता फाल्यां मुख्यमंत्री म्हणून कितें चुकलें म्हाज्यान भाजपाक विचारा तुमी तो आदेशाची वाट पळयतले भाजपचे अशें हांव उलोवंक हे भाजपाचो प्रश्न पडटा आमचे कडेन तो प्रश्न पडना नाही हो प्रश्न मग कोणी आमचे- तोंडाक येता अशें कितें उलयत होता? आमचे तोंडाक येता ते कोण उलयना हांगासर जर कोणाक दिसलें अमके तरेन करचें म्हणून तो ते स्पश्ट करून सो बेसिकली तुम्हीच मान्य करता की आमची तांच्या open पक्षा democracy- भितर एकच सूत्रता आसा नाही, तुमच्या एक पक्षा भितर आसा. ती आमच्या ना. कडेन- आमच्या आमच्याकडे पक्षा आसा भितर न्ही. ओपन डेमोक्रेसी आसा आमच्याकडे- ओपन डेमोक्रेसी चर्चा आसा तांच्या भितर तुम्ही जर ही चर्चा आता ह्या प्लॅटफॉर्मर करची काय ना प्रश्न आसा